मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. तळावले फोंड्या कार चालकान अपघात करून घडणूक थळार सावन काडिल्लो पळ. मुखार वचून गाडी ठोकली पोलाक. थळाव्यांनी शिटूकसाणेन धरलो ड्रायव्हराक. ड्रायव्हर आशिल्लो खंय नशेत, प्रत्यक्षदर्शींचें म्हणणें. हडफडे बर्ज उजो घडणुकेचो आरोपी अजय गुप्ताक 10 दिसांच्या बंदखणी उपरांत धाडले न्यायालयीन बंदखणीत. पिडेस्तांच्या घरच्यांनी मागलो न्याय. दिल्लीत कॅन्डल मार्च आनी शांततायेची निदर्शनाय करपाचो निर्णय. सरकार आपतकालीन वेळारच जाता जागो. हो भलायकेचो हुस्को योग्य वेळार कित्याक निर्माण जायना? उजो पेट्टा तेन्नाच धांवपाचें काम कळटा सरकाराक. काँग्रेसीच्या विजय भिकेन शिपडलो खर उतरांचो पावस. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत हिट एंड रन प्रकरणांनी वाड जायत आसा. असोच एक प्रकार तळावले फोंडेच्यान उक्ताडार आयलो, जंय एका कार चालकान अपघात करून घडणूक थळार सावन पळ काडिल्लो आनी दुसरे सुवातेर एका पोलाक ठोकली. थळाव्यांनी शिटूकसाणेन ताका धरलो. तो नशेत आशिल्लो अशें प्रत्यक्षदर्शीयांचें म्हणणें. पळयात. जो उबो आसा तो एका वाडयेक गाडी मोकून तेणेन एका चेडवाक गटरां ओडून तो पळोवन थंयच्यान येयल्लो आसा. त्या खांब्याकूय तो गाडी मारून येयल्लो आसा आनी तो मदीं रावन आतां ताका ह्या भुरग्यांनी हांगा आडयलो ताका आनी ताका आडयलो आनी आतां ताका गाडी हांगा दवरली आनी आतां तो गाडयेन मेळ्ळो आसा. तुमी पळोवपाक शकता तेजें कंडिशन. तुमी पळोवपाक शकता हे गाडयेचे पळय तेणी गाडयेची पळय दुर्दशा पळय कितें केल्या पळय. खांब्या मारून गाडी कार टायर बी मोकून तेणी खांब्या मारून हे फोडलेले आसा. तुवें ताका मोकले तेन्ना तुवें ताका रावप न्ही. तूं कसो गेलो तर थंयच्यान? तूं कसो गेलो तर थंयच्यान? साहेब हो पळय हो हेजो व्हिडिओ काडला आमी आतां. फूल कंडिशनान आसा. अमे पळय हेका पळय हो गाडी हे पळय गाडयेचो पळय तेणी थंय ते चेडवां मोकून उडयले तेणी थंय आनी परत तेणी हांगा खांब्याक वाडयेक खांब्या मारल्या लायटीचे आनी गाडी हे पळय तशी तेगेली पळय टायर बी फुटला तेगेलो. आनी हेजें सिच्युएशन तुमी पळोवपाक शकता. एट प्रेजेंट तो कसो आसा तो तेजें नांव सांगपाक परिस्थिती ना आनी तो उबो आसा पळय तो सगळें हालता. पळयात तुमी पळोवपाक शकता. हो तावले हांगा एका कारान एका बायलेक डॅश मारली आनी तिका गटराक उडयली. ती बरीच इंजर्ड जाल्ली आसा. तिका बांबोळे हॉस्पिटलाक एडमीट केल्ली आसा. पूण तो मुखार वचून ताणें इलेक्ट्रीक पोलाक ती हिट केली गाडी आनी थंयच उरलो. पूण लोक धांवून आयले. लोकांनी पळयलें सगळें आनी लोकांनी ताका विचारलें कितें जालें काय म्हणून. आनी ती बायलेक मारली ती पळयली ना काय म्हणून तुवें. पूण तो उगीच रावलो कित्याक तो असो दिसतालो की तो बरोच हें जाल्लो नाशिल्लो, कितें टायट जाल्लो अशें दिसतालें. लोकांनी पुलिशेक आपयलें आनी पुलिशेक ताका पुलिशे कडेन ताका स्वाधीन केल्लो. पुलीस ताजी इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी ताका पुलिशेन व्हेल्लो आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आनी मुजेब शेख. सरकार आपतकालीन वेळारच जागे जातात. हो भलायकेचो हुस्को योग्य वेळार कित्याक निर्माण जायना? उजो पेट्टा तेन्नाच धांवपाचें काम कळटा सरकाराक. काँग्रेसीच्या विजय भिकेन भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराचेर उतरांचो खर पाव शिवल्लो. राज्यांत दिसान दीस कसल्या ना कसल्या गुन्यांवांची नोंद जाताच. केन्ना खून जाल्यार केन्ना चोरी, मारहाण आदी. पुलिसांचो आनी कायद्याचो भंय नाशिल्लें हें प्रकरण म्हणपाक अतिताय जावची ना. सरकारान ह्या घडणुकांनी आडनदर केल्याच आतां आपतकालीन घडणुकोय मुखार येवपाक लागल्या. देखीक हडफड्या उज्याचें प्रकरण आनी आतां देव बोडगेश्वराच्या देवळा भायर आशिल्ले सील केल्ले जायंट व्हील. सरकाराक अखेरेक योग्य वेळार जाग केन्ना तरी येवपाक लागतली काय? ह्याच कारणांक लागून गोंयच्या पर्यटनांत उणाव जावपाक लागला. विजय भिके तिडकलो. आतां म्हापसान जे जायंट व्हील जावं जे जत्रा जाता ही सगळ्यांक खबर आसा की अमक्या अमक्या तारखेर जावंक जाय. ही अचानकूच जायना कळ्ळें. जे आमचे मिलाग्रीचे फेस्त धर, मागीर लयराईची जात्रा धर, हेंचे ठरावीक सगळ्यांचे प्रोग्राम्स आसा. गोंयांत म्हाका दिसता थ्रूआउट द इयर फंक्शनां आसतात, जातात. आनी त्या खातीर लोक हे आहात जे आमचे ट्रेडिशनल म्हणा, जे भजनकार धरा,
मागीर खाजेकार बारीक 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 जाले लोक आसा पळय ट्रेडिशनल ते आपआपले तांकां खबर आहा की ह्या दिसा आमची जात्रा जाता आनी त्या खातीर आमचे धंदे चलोवंक जाय बंद केला आनी सील केला. हितून एक गजाल तुमकां हें दिसता की हे जे सरकार आसा पळय तांकां कितें पडलेलें ना. जेन्ना आपतकालीन येता पळय तेन्ना लगेच जागे जाता. आतां तुमकां खबर आहा की जात्रा जावपाची आहा, तुमकां खबर आहा की ते स्टॅम्पेन आमचे हांगा लयराईक जाल्ले खुबश्या जाग्यार अशी गजाली घडटा. मागीर क्लबाक आग लागलेली. जेन्ना उजो लागता तेन्ना हो सरकार जागो जाता. अशें आतां हांकां सांगलां की तुमी SOP NOC हे दिवना म्हणून. तुमकां खबर नासलेलें इतली वर्सां जात्रा जाता. आतां तुमी जागे जाले. खंयची NOC ना. आतां तो जो सुनील कोण म्हणटा पळय कुलासो काय कोण तो जो ओनर आसा तो म्हणटा आपूण सगळें कितें कितें हाडलें तें लास्ट मिनटाक म्हाका सांगलें. आपूण म्हणटा तें सामान हाडलें, सामान इन्स्टॉल केलें. आतां येदी व्हडली वस्तू तेणी हाडाप, इतले लोक लावन ते इन्स्टॉल करा आनी तुमी ते हाडून सील मारा, कळ्ळें. आनी तेच्या बरोबर जे जात्रेक लोक वयतात तो एक भयान लोक मागीर येतात. थंयसर कितें जायत काय कितें आनी कितें जायत काय कितें आनी अशें हितून घडलेलें आसा. सो तुमी कितें करतले तितून? सरकारची जबाबदारी म्हणटा पळय ती पयली जावपाक जाय. हो कलेक्टर येता आनी मामलेदार कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर येता आनी सील मारता आनी उदक काम सोंपलें, कळ्ळें. दुसरे तेच्या वांगडा दुसरे आनी आमचे गोंयकार आसले तेंच्यांनी सांगलें की आमी जायंट व्हील घालता, आमी सगळे NOC बी केला. तांकां पळय हाडून दिलें, हाडून दवरलें, कळ्ळें. आतां जायंट व्हील, खाजेचें मांड, ट्रेडिशनल आहा हे जात्रेकूच येतले न्हू, कळ्ळें. तो एंटरटेनमेंट जात्रेक येता तेचें प्रोटेक्शन आनी तेचे जे SOP आसा ते पयलीं जावपाक जाय तुमचे. तुमी जागे जातात केन्ना? तुमकां फाटल्या दिसान दामोदर सांगलें आमी संघटना चलयतात. कितें चलयता? आमी संघटना चलयता. तुमी बाबा संघटनाच चलोवपाक तुमी हुशार आहात, कळ्ळें. तुमकां इन्स्टिट्यूट गव्हर्मेंट चलोवपाक तुमकां जावपाक ना आनी जावंक ना हें दिसता आमकां. तुमी संघटना चलयतात, संविधानाक हे घेयनात. तुमी डेमोक्रेसीचे हत्या करतात, संविधानाची हत्या करतात तुमी. आनी ही जेन्ना संघटना करता पळय तेन्ना संघटनाच तुमी करा. म्हाका खबर आहा की संघटनान तुमचे सद्या तुमी बिजी आहात. पयलीं ते ZP घातले, कळ्ळें. कशें वोट चोरपाचे, कशें तुमी कोणाक आमचे लोक जे बाकीच्या पार्टींक मारतात, काँग्रेसीक वोट मारतात तेंचे कशे वोट डिलीट करपाचे, मशिनां कशी चेंजीस करून जिखून येवपाचे, हे काम फक्त संघटना करता आनी हितून ते बिजी आहात. ते गव्हर्मेंट चलोवपाचे लायकीचे ना हे सिद्ध जाल्यात. आनी हे लोकांनी समजोवंक जाय की हे बाबा BJPचे लोक आहात ते गव्हर्मेंट चलोवपाचे लायकीचे ना. एक क्लबान जशें उजो लागलो फायर सेफ्टी दिवना म्हणटा ते, बाकीच्या क्लबांचे म्हणटा ते इलिगल. म्हणजे हेचो अर्थ कितें? तुमचो सरकार हो संघटना चलोवपाक बिजी आसा आनी इन्स्टिट्यूट म्हणजे होम डिपार्टमेंट बाकीचे डिपार्टमेंट आहा हे लायकीच्यान तेजें लक्ष ना तुमचो. थंयच्यान फक्त तुमी सुटकेसी कलेक्ट करतात. हे दाखोवन दिला. आयज जो कोस्टल बेल्ट आहा 2012 उपरांत आनी पयलीं 2000 तुमी 2सून धरा, कोस्टल बेल्टांसून तुमी घेयशात मांद्रे, शिवोली, कलंगूट हे धरले जाल्यार हे जे आमदार आसले पळय ते सगळे BJPचे आसले. आनी तेचे आयज जे तेंच्यांनी कर्मां केल्या पळय ती कर्मां आयज ही भायर सरतात. आयज लोक गोंयांत येवपाक भियाता कित्याक खंय ना खंय क्रायम जायत आसता. सो हितून जे बारीक लोक आहा जावं टॅक्सीवाले, रेंट बायकवाले, जावं ते ऑमलेट पाव जावं आनी कितें बारीक घेवन बसता ते खंय तरी मार बसला हांकां. कारण ते खुबशे ट्युरिस्ट आज येयना गोंयांत. कित्याक म्हणटा ते की गोंय एक एक्सपेन्सीव आहा, जे हॉटेल एक्सपेन्सीव आहा, परत विला एक्सपेन्सीव आहा, जे आज रेस्टॉरंटां जे भायले येवन घालता पळय ते खूब एक्सपेन्सीव आहा म्हणून सांगता. सो हेका लागून लोक येयना. आनी आमकां बरो ट्युरिस्ट जाय जाल्यार खंय तरी बरें कितें करून तांकां खंय तरी कमी दिवचें पडटा. पूण हेचेर कोणाक लक्ष ना, ना गव्हर्मेंटाचो लक्ष ना, ना ऑथॉरिटीचोय लक्ष ना. आनी तितून भितर आतां
आमी पळयता की क्लबींग हे क्लब खंय तरी आसूंक जाय, पण ट्युरिस्ट येतात पण तांकां कितें जाय प्रॉपर हे आसा पळय ते खंय तरी ऑथॉरिटीन तेंचे चॅक करून तांकां खंय तरी सारके प्रॉपर हे दिवपाक जाय, नाजाल्यार खंय तरी हो ट्युरिजम खंय तरी हांगारूच बंद जातलो. जो बरो ट्युरिस्ट येता तो खंय ना खंय कमी जातलो. मागता गव्हर्मेंटा कडेन हेंचेर लक्ष दवरचो आनी हे सगळे सारके करचे. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हडफडच्या बर्ज उजो घडणुकेचो आरोपी अजय गुप्ता हाका 10 दिसांच्या बंदखणीत दवरल्या उपरांत न्यायालयीन बंदखणीत धाडला. तशेंच पिडेस्तांचे कुटुंबीय न्याय मेळोवपा खातीर दिल्लीच्या जंतर मंतर हांगा कॅन्डल मार्च आनी शांततायेचे निदर्शनाय करतले. आदवोगाद विष्णू जोशी हांणी माहिती दिल्या. जो कि ये फायर ट्रेजेडी केस के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि एक्साइज लाइसेंस को लेने के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट का इन्होंने इस्तेमाल किया था. जो हेल्थ ओनर्सी फोर्ज की थी उसके लिए अलग से मापोसा पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई थी, और जो कि उस रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान अजय गुप्ता जो कि एक ऑनर हैं 3 में से, उनको अरेस्ट किया था मापोसा पुलिस ने, और जिनकी ऑलरेडी 10 दिन की रिमांड आज पूरी होने के बाद उनको फिलहाल जेसी भेज दिया है. और उम्मीद है कि इसमें अभी लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी होनी बाकी है, तो जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद दोबारा इनको पुलिस रिमांड पे लाया जाएगा ताकि आपस में कन्फ्रंट करा सकें. जो भी पुलिस के प्रोसीजर्स होंगे वो ड्यू कोर्स में पूरा किया जा सके. और साथ साथ इन्होंने बेल एप्लीकेशन भी मूव कर रखी है, जो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था. उसमें हमने ऑलरेडी इंटरवेंशन एप्लीकेशन पूरे विक्टिम परिवार की तरफ से फाइल कर रखा है, और विक्टिम परिवार इसका पूरा पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है. इवन कल दिल्ली जंतर मंतर पर कैंडल मार्च और वहां पर पीस प्रोटेस्ट भी पीड़िता के परिवार के द्वारा रखा गया है, और जिसमें वो लोग अपने न्याय की मांग कर रहे हैं. तो सेम यहाँ पर भी पिछली डेट पे विक्टिम सभी लोग पहुंचे थे, और 6 और 7 को भी इनकी बेल एप्लीकेशंस हैं, जिसमें एक में अजय गुप्ता की है और एक में लूथरा ब्रदर्स की है. और उन सबको भी अपोज करने के लिए विक्टिम फैमिली 6 और 7 तारीख को भी यहाँ पर मौजूद है. अजय गुप्ता को कितने दिन की जेसी? आज तो जेसी भेजा है, रूटीन जेसी है, दोबारा रहनुमाई में लेके आएंगे, और फिर फर्दर अगर जरूरत होगी तो उसमें पुलिस कस्टडी दोबारा से ली जा सकती है, जब एक बार लूथरा ब्रदर्स उसमें अरेस्ट हो जाए उसके बाद. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. राज्यातल्या कोयराची समस्या सुटावो जावपाचें नांव घेना. संबंधित विभाग खर दखल घेवपाक अपेशी थारता. कांय लोक स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंयचे सपन पुराय जावपाक दिनात. मडगांव SGPDA ग्राउंड जंय गाडयो पार्क करतात त्या सुवातेर फातर आनी कोयराची समस्या तकली वयर काडपाक लागल्या. हे विशीं खासा रिपोर्ट घेवन आयला आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. पळयात. आज आमी आसात ते SGPDA ग्राउंड जो आसा मडगांव, हांगा ह्या SGPDA ग्राउंडार आसात. आनीक ह्या जो ग्राउंड आसा हो SGPDAचो पार्किंग प्लेस आसा, आनीक ह्या हांगा गाडयो पार्किंग करता. पूण आज ह्या पार्किंगेची वेवस्था जी पळयली जाल्यार हांगा सामके लज दिसपा सारकी जाले कडेन आसा. हांगा गाडी पार्क करपाचो जागो, पूण गाडयेच्या पेक्षा फातर चड आसात, गार्बेज चड आसा आनी बियरी बॉटली चड आसात. ह्या ग्राउंडाचेर कितलीशीं परमिशनां तुमी दितात, पूण ही परमिशनां तुमकां भितर एक ते निवळ करता काय ना म्हणून ते तुमची ऑथॉरिटी पळयता, तुमचो स्टाफ आसा तो पळयता काय, हो प्रश्न सद्या निर्माण जाले कडेन आसा. काय नुस्तें फक्त तुमी परमिशन दिवप, पयशे घेवप आनी जालें, आनी हें निवळ करप कोणें? आज तुमी पळया हांगा बियरी बाटली पडून उडयले कडेन आसा, हांगा गार्बेज पडले कडेन आसा, हांगा तेजे कुशीक कितलीशी प्लास्टीक पडले कडेन आसा. हें निवळ करप कोणें? हांगा बरी पार्किंग सोय केल्ली, हांगा पार्किंग मेळपाक, पूण हांगा पळयलें जाल्यार कांय ना. एक्झिबिशन हांगा भरतात, ह्या बरे बरे प्रोग्राम जातात, आनी ह्या प्रोग्रामाक न्यू इयर नायटीक हांगा परमिशन दिल्लें, पूण हें निवळ कांय केलें ना. हांगा पळयलें जाल्यार सांग हळशीक जावन आसा सगळें. हे पळोवपाची जाय, जी SGPDA जी परमिशन दिता, जी ऑथॉरिटी आसा तेणी येवन मागीर पळोवपा जाय तुमी परमिशन दितरे हें निवळ केलां काय ना म्हूण. हें काय पळयनात. परमिशन दिलें, पयशे घेतले, काम काबार. हांगा हें निवळ कोणी करपाचें? हांगा गाडी हाडपा मेळटा जाल्यार पळय, गाडये पेक्षा फातर आनीक हें चड जाल्या, प्लास्टीक चड जालां. म्हणून हे बेगीच्या बेगीन मागतात की हे जे मार्केटाचे तुमगे जे ही प्लेस आसा ही बेगीच्या बेगीन निवळ करचे. आनी हांगा हे जे मदीं
मोदी फातर उडयल्या हे काडून उडोवची म्हणून मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुडतरी जिमखानान युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलेक 3-0 अशा गोलांनी हारोवन वावराड्यांचो इश्ट ट्रॉफीच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. बेतोडा शुक्रारा DSYA खेळा मळार जाल्ल्या युनायटेड क्लब कुडतरी आनी मडगांव SC हांगच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या वावराड्यांचो इश्ट ह्या ट्रॉफीत कुडतरी जिमखानान युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलेक 3-0 अशा गोलांनी हारयलो आनी दुसऱ्या आवृत्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत आपली सुवात निश्चित केली. वावराड्यांचो इश्ट टोर्नामेंट आमच्या बाथोरा स्पोर्ट्स क्लबान घडलेलो आसा. हो वावराड्यांचो इश्ट 92 इयर्स जाली. कोंकणी आमचो सातोळे जायतो त्रास ताका पडटा. गोंयची रोमी लिपीचेर ते बरोवन हाडलेलें आसा आनी ही रोमी लिपी आमी आमच्या वावराड्याच्या इश्टा वरवीं आमी ताका वयर काडटा. आनी जेन्ना आमी कोंकणी आमची मायभास वयर काडटा तेन्ना आमकां संतोश भोगता आनी ताका लागून आमी जायते वावुरता. पिलारचे पाद्री जायते वावुरता ही रोमी लिपी वयर काडून आनी ह्या सातोड्या वरवीं. तर आमी आमी जायते प्रयत्न करता हे कशे भाशेन लोकां सरशी पावोवंक. आनी आमकां एक मांडणी आयली हे आमच्या क्लबा वरवीं. ताणें हो टोर्नामेंट सुरू केलो आनी ताचे वरवीं आमकां जायती सबस्क्रिप्शन फावो जाली आनी हो आमी टोर्नामेंट फुडें व्हरोंक कोत्ता. आनी आयज सेकेंड टायम हो आमचो टोर्नामेंट सुरू जाला आनी हाचे वरवीं आमकां जायती उर्बा ह्या लोकां सरशिल्ली आमकां मेळ्ळ्या. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार. आयतारा तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सुके हवामान आनी नितळ मळब आसतले. सकाळी आनी सांजे थंडसाण जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फुडले 7 दिसाच्या अदमासा प्रमाण सकाळी आनी सांजे दव आनी धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. नितळ मळब आसतले. दनपरां उश्णताय जाणवतली. सांजे वेळार थंडसाण पातळटली. आयतारचे चडावात आनी उणें तापमान 31 ते 20 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. राज्यांत सुके हवामान, नितळ मळब, थंड वारे घोळटले. तापमानात थंडसाण. दनपरां उष्ण, तापमानात ना व्हड बदल. आयतारचे तापमान 31 ते 20 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.